नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात अविनाश जोशी सहयोगार खबरो विस्तारात. मन की बाताची दर एक आवृत्ती लोकांक एकमेकांची देख घेवंक वावरूंक उर्बा दिता. तातूंतलो दर एक मुद्दो लोक चळवळ जाता ती देशवासियांक जोडटा. 100वे मन की बातात प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. 2014 चे 3 ऑक्टोबराक विजयादशमीक मन की बात सुरू जाल्ली. लोकांनी टुरिझमाक भायर वच्चे परस देशांतल्यो कमीत कमी 15 सुवातो भोंवच्यो. प्रधानमंत्र्याचो उलो. 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी. विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व. हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं. हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं. साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है. आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें. पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है. इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे. मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए. साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे ऑजुले का आया है. उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं. भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है. हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है. इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है. एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है. मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है. प्रधानमंत्री मोदीचे मन की बातान लोकल गजाली ग्लोबल केल्यो. गावात ज्या गजाली कडेन लोक पळय नाशिल्ले ती गजाल संवसारीक वेली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मणिपुरात खंय कमळाच्या धाग्यान कपडो तयार जाता. गोंयांतूय खूब कमळां जातात. तरणाट्यांनी तंत्रज्ञान शिकून हो उद्योग आपणावचो म्हूण उलो. मन की बाताचे गोंयभर स्क्रीनिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे 100व्या मन की बात कार्यावळीची देशभर 10,000 सुवातेंचेर स्क्रीनिंग. गोंयांतूय सगळ्या तालुक्यांनी स्क्रीनिंग वेवस्था आशिल्ली. गांवांत ज्या गजालींकडेन लोक पळय नाशिल्ल्यो त्यो गजाली प्रधानमंत्र्यान संवसारीक पावंड्यार व्हेल्यो. वेगवेगळ्यो गजाली अंमलात हाडल्यो. मुख्यमंत्री उलयलो. त्यांच्यानी वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल हाजेर त्यांच्यानी भर दिली. म्हणजे ज्या गोष्टीक आमी पळयता की गावातले लोक इम्पॉर्टन्स दिनाशिल्ले ताका त्यांच्यानी ग्लोबल लेवलाचेर व्हरून दवरले. अशाच पद्दतीचे बिझनेस आसतलो, कल्चर आसतले, ट्रेडिशन्स आसतले, ह्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर किंवा स्वच्छता आसतली हाजेर त्यांच्यानी भर दिला. देशात सगळ्यात मोठो बदल जर आमकां दिसून कित्याचेर आयला आसत जाल्यार तो म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मन की बात आणि त्यांच्यानी सुरू केल्ली मिशन हाज्या खातीर आमकां मोठो बदल हो सातत्यान दिसून येयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशात खूप बदल घडयलो. मणिपुरात कमळा बसत कपडे तयार जातात. हांगाय कमळा जातात. तरणाट्यांनी टेक्नॉलॉजी शिकची म्हूण उलो. माननीय प्रधानमंत्री जी या देशात खूप मोठो बदलाव हाडपाचो प्रयत्न त्यांच्यानी पळयला की तुम्ही एक सिंपल गजाल म्हणजे त्यांच्यानी जे पहिले मणिपूरची एखादी महिला भगिनी आमची
त्या कमळाच्या देठांतल्यान सीड काढून ताजे कपडे तयार करता आणि ते कपडे जे आसा ते फक्त मणिपुरान न्हू तर अमेरिकेक विकले वता. म्हणजे जेचो कोणी इमेजिनूय करूंक नासले. कमळ आमच्याय कडेन जाता, म्हणजे आमच्या बिर्डीतल्या तळ्यानूय बी कमळ जाता. आमी त्याचो उपयोग करीत ना. आमी जर त्याचो उपयोग केलो किंवा आमच्या भुरग्यांनी जर त्याची टेक्नॉलॉजी जर यूज केलो जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात अशा बदलाव जावं येता. प्रधानमंत्री मोदीचे मन की बात कार्यावळीची नोंद गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड बुकात जावंक जाय अशें मुख्यमंत्री उलयलो. 100 कोटी लोकांनी हो मन की बात कार्यक्रम केन्ना ना केन्ना तरी पळयला. हो वर्ल्ड रेकॉर्ड आसा. माझे तर म्हणणें गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड ह्या हातूंतल्यान तेजी नोंद जावपाक जाय ही माझी डिमांड आसा. खंयच्याच देशाचो प्रधानमंत्री म्हाका आयज पर्यंत अशा पद्दतीन 100 एपिसोड कंटिन्युअसली उलोवंक ना आसतलो आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी ताका मेळोंक ना. त्या ती वर्ल्ड रेकॉर्डान हो घेवपाक जाय. गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डान हो मन की बात हो कार्यक्रम येवपाक जाय ही माझी डिमांड आसा आणि ती वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड यांच्यानी घेवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांतिनेच खणिल्ली सिवेज रातया थंयचे नाल्यांत. आनीक पर्यायूच ना. पणजेचो शॅडो MLA उत्पल पर्रीकाराचो एक्सपोजे. उत्पलाचे मध्यान राती स्मार्ट सिटी कामाचे इन्स्पेक्शन. काम स्मार्ट सिटी PWDचे जाल्यार महापौर नगरसेवक वगी कित्याक काय म्हूण प्रश्न. पावसात खंय पणजेकारांचे हाल आसात कल्पनाच करूं नजो. काम बंद आणि ते ओल्ड सिवेज लाईन सामके वी आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड दे एन्जॉयिंग देअर हॉलिडे आणि आमी हांगासर काडटा एका सोद तेका सोद प्रॉब्लेम जाता म्हणजे भितर पावला उदक आमी सामकी फेड अप जाली. 7 महिन्या पयलीं वॉटर पायपलायन घातल्या. म्हाका थिंगा टायटल जाव डेप्युटी मेयर आणि बाबूजी MLA ऑफ पेंजीम आणि स्मार्ट सिटी पाड पडो स्मार्ट सिटीचे. सांतिनेज सिवेजीच्या कामाक मारिल्ल्या फोंडाऱ्यांनी लोकांचे हाल. आयिल्ल्या दिसा रस्त्यार सिवेजीची घाण. काम करतल्यांनी आता रातचे पंप लावून सिवेज सांतिनेज नाल्यांत सोडपाक सुरवात केल्या. पणजेचो शॅडो MLA उत्पल पर्रीकाराचो दावो. मध्यान राती ताणें पणजेची भोंवडी मारली. चर मारून सिवेज सरळ नाल्यांत. जे सगळे चेंबर आसा ते भरिल्ले दिसता सदां तर रातचे पंप चालू करतात सुवेजाचे. कित्याक फुडें सगळे बिकॉज ऑफ अनप्लॅन्ड वर्क स्मार्ट सिटीचे थंय हांगा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट पर्यंत वता. थंय म्हाका दिसता लायनी डॅमेज केल्या आसूंक जाय. ताच्या खातीर रातचेच पंप चालू करप आनी ते सगळे पंप हांगा काल येवन पळयल्यार हांगा जी एक ट्रेंच खणल्या आनी थंयच्यान ते सगळे सिवेज वॉटर गोज डायरेक्टली टू द क्रीक. सांतिनेज क्रीक म्हणटात नाला. तातूंत डायरेक्ट हे अनट्रिटेड सिवेज वॉटर थंय वता. अनफॉर्च्युनेट पार्ट इज की ही खळी जी इल्लिगली तांणी खणल्या इधर डिपार्टमेंटान किंवा स्मार्ट सिटी जे रन करता तांणी ती बंद केल्यार सगळे थंय उदक वयर सरतलें. हांगा जर हो फ्लो आतां बंद केलो जाल्यार सगळे रस्त्यार उदक तुमी ऑलरेडी थंयचो चेंबर पळयला. रातया पणजेकारांचे दोळ्या आड खंय असली कामां चल्ल्यात. तांकां आनीक खंय कांयच पर्याय ना. तो आनी एक केला इल्लिगली डिपार्टमेंटान इट्स एन ऑफेन्स. तांणी अशें प्लॅनिंग केलां की तांकां आनी कांयच चॉयस ना. सांतिनेज चर्चीच्या रायटान आसा हांगसर सिटी बेकरी बी आहा ते एरियेन आनी हांगसर चेंबर ओपन खूब दीस जाला हांगसर आनी तो भरलेलो आसता. हे सगळे सिवरेजीचे न्हू. डायरेक्ट क्रिकान वता. आतां समज तेंच्यांनी जर बंद केल्यार ओपन केला ते बंद केले बंद केली कित्याक ते केला ते इल्लिगल. ते डायरेक्ट क्रिकान सिवेज अनट्रिटेड सोडटा. इज एन ऑफेन्स. ओके हांगसरलें कामूय आमी पळयता म्हणजे खूब दीस जाले चालू ना कोण मे बी दॅट इज दीस वॉज अनप्लॅन्ड इव्हेंट and they are not able to handle अशें म्हाका दिसता. पणजेचो महापौर नगरसेवक आसा काय म्हूण प्रश्न. घाईघाईन आबूजपणांनी केल्ल्या कामाचो परिणाम. पावसात पणजेकारांची परिस्थिती वायट आसा. म्हाका मजा दिसता कावन्सिलर खंय आसा मेयर खंय येता. हांव स्मेल इट म्हणना. हांगा जर तुमकां वास येता सगळे हांगा रेजिडेंट्स रावता हांव मेयराक सांगता स्नफ इट म्हणून कळ्ळें न्ही. ताका किक मेळटली तातूंत. इतलो घाणेरडो वास हांगा लोकांक घेवचो पडटा. आनी खंय कावन्सिलर खंय आसा मेयर खंय आसा डिपार्टमेंटान केला किंवा स्मार्ट सिटीन केला तुमी कित्याक बोवाळ घालना. कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हांगा. थंय आतां ते इल्लिगल केला पण ते बंदूय करपाक येना. बंद केल्यार हांगच्यान वयर येता. यू हॅव सीन द लेवल. इट इज ऑलमोस्ट रस्त्याच्या एक इंच कमी आसा. सो मोमेंट यू स्टॉप ब्लॉक दॅट हे ड्रेन
सगळे पंप चालू केल्यार हांगच्यान वयर येतले जाल्यार पंप चालूच करपाक येवचे ना, थंय बॅकअप जातलो सगळो. सो दीस इज द कायंड ऑफ प्लॅनिंग. हांवें पयलींच्यान सांगलां की दीस इज हॅपन बिकॉज कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जाय आशिल्लें बिफोर स्मार्ट सिटी सबच्या पयलीं. सो घाईन सगळें केलां विदावट प्लॅनिंग आनी दीस इज द रिजल्ट. आय डोंट इवन वॉन्ट टू, म्हाका पणजेचे कितें जातलें पावसान आय डोंट वॉन्ट टू, म्हणजे हांगा कसलें उदक खबर आसा, हें घर आसा हांगा, शॉप्स आसा, आय कॅनॉट इमेजीन तांचे कितें हाल जातले. स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आमची संस्कृती भाषा वेगळी तरी एक भारत श्रेष्ठ भारताचे संकल्पनेन आमी एकठांय. मडगांवां गुजराती हायस्कूल सुरू केलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. गुजरात भवन बांदूंक हरकत ना, सरकारा कडेन जागे ना, बांदपाचे आसात आनी सुवात विकती घेवन बांदचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलयलो. गुजरात प्रदेश स्थापणूक वर्सुकी दिसा बीजेपीन गुजराती समाजाचे स्नेह संमेलन दवरिल्लें. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान भारतीय जनता पार्टी सगळ्या राज्यांचे स्थापना दीन मनयता आणि आज त्या हातूंतल्यान फाल्यां 1 मे तो दीस आज आमी मनयला भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन. आज राज्यातले सगळे गुजराती समाजातले वेगवेगळे संघटना त्यांचे पदाधिकारी ह्या दिसा हांगासर आयले. हांव तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि ह्या दिसा तांच्यांनी एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान विविध कल्चरल कार्यक्रम सादर केले, विविध विशय तांच्यांनी मांडले आणि सातत्यात माननीय मोदीजीची संकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत म्हणजे आमचे कल्चर जरी वेगळे असले, आमची भाषा जरी वेगळी असली, आमी भारत मातेचे सुपूत आसा. ह्या संकल्पनेंतल्यान सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय. ह्या हातूंतल्यान ते एकत्र आयले. हांव तांचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी म्हणजे प्री इंडिपेंडन्स 1961च्या पयलींच्यान हांगासर काही गुजराती रावतात. सातत्यात ते सगळे जाण हांगासर वेगवेगळ्या तरेन म्हणजे गुजराती तेंचे मडगांवांतलें हायस्कूल हे एक तेजें बरें उदाहरण आसा की तांच्यांनी जें हायस्कूल सुरू करून स्पेशल भुरग्यां खातीर शिकपाची संद तेंच्यांनी हांगा क्रिएट करून दिली. गुजरात भवनची त्यांनी एक मागणी केली. बस ही संकल्पना सगळे जाण आपापली भवनां कोणी कोणाक बांदूंक हाडूंक ना, त्या खातीर तांच्यांनी भवन जें आसा हें बांदचें. सरकारान जागो दिवचो, एक प्रोवायड करचो अशें मागलां तेंचे. हे पळय तो तेंचें म्हणणें आसा. सरकारा कडेन प्रायम लोकेशनाचेर खंयसरूच तशें विशेश पळोवप जागो ना. तांच्यांनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जागो विकत घेवचो आनी बांदचो. म्हापशा अंसाभाटांतले विठ्ठल रखुमाई देवळांतल्यान शिवलिंग, पुजाऱ्याचो मोबायल आनी पेन ड्रायव्ह चोरपाचे केशीत श्रीकांत पट्टन म्हणटात त्या हुबळीच्या चोराक उखल्लो. बेरेस्तारा 27 तारखेक ताणें देवळांत चोरी केल्ली. शिवलिंग चोरला म्हूण दुसऱ्या दिसा कळ्ळें. CCTV फुटेजी वयल्यान पुलीस ताचे मेरेन पावले. शिवलिंग, पुजाऱ्याचो मोबायल, पेन ड्रायव्ह जप्त. कोरगांवच्यान उदकाची पायपलायन हरमल पावता, मात कोरगांवकारांक उदक ना. थळाव्यांचो उदकाचो प्रश्न तडीक लावंक पंचायतीक जमना. उदकाचे इश्यूचेर कोरगांवची ग्रामसभा घडली. थळावे म्हणटा ग्रामसभेत आवाज करून कांयच जायना. लोक रस्त्यार देवंक तयार जाला. हरमाला उदक खंयसून वयता, खंयची पायपलायन कोरगांवच्या पयलीं उदक मेळ्ळें ताची हरमाला घातल्या. कोण कोण आहा ते पळया, फाल्यां हाडा. ग्राम सभेक येवन बोवाळ सगळे रस्त्यार थंय होडी आनी सगळे प्लंबर सगळ्यांक घेवन रावया. कोरगांव पयलीं उदक मागीर फुडें वयतलें. कोरगांवचें उदक भायर विकतात, भायर सरलें हरमाला. तेचेर एक्शन घेतली, ताका तर उडोवपाक हें केलां. तसो तुमी आमच्या प्री निर्देशना नाका एक्शन घेवपाचें काम आमी करता. अशें ना आसा. तुमी आमचे नागरीक आसा, तुमी वाड्यावयले ग्रामस्थ आसा, तुमी आमकां सपोर्ट करात त्या बाबतींत. इतलेंच आमचें म्हणणें. तुमी केन्ना पूण वयर उलयता, आमचोच लोक भायलो कोण येयना हाजर उलयता आसतले ना. फॉरेनर्स आसा, तुमी दृश्टीक घालात ते. तुमचें इतलेंच काम आसा. डेमोक्रेटीक कायदे
खेळा वरवीं सगळे स्वस्थ जावचे म्हूण केंद्र सरकार खेळा मळा वयल्या साधन सुविधांचेर भर दिता ते विशीं जागृती जाता मात गोंयच्या राजधानीत पणजेत परिस्थिती सामकीच उरफाटी आसा। बांदोडकर ग्राउंड मोडल्या उपरांत फाटली 20 वर्सां जाली पणजेत फुटबॉल ग्राउंडूच ना। परेड ग्राउंडार फुटबॉल ग्राउंड तयार जाता मात सीजन बॉल क्रिकेट खेळटले जाल्यार भुरग्यांक पणजे भायर शेतांनी पीच तयार करून खेळचे पडटा। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। पणजे ज्यो सीजन मॅची जाताल्यो त्यो हायस्कुलांच्यो आसूं कॉलेजींच्यो आसूं वा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्यो आसूं ज्यो मॅची जाताल्यो त्यो एसएजीच्या कुशीक एसएजी स्विमींग पुलाच्या कुशीक जो कांबालचो ग्राउंड आहा त्या ग्राउंडार जाताल्यो पण तो ग्राउंड सद्याक सीजन बॉल खेळपाक सारको उरोना। पणजेचे जे सीजन खेळपी युथ्स आहा तांकां आतां वेगळो अरेंजमेंट करचो पडला। तो हांगासर ते मेर्शे बायपास आहा मेर्शे रोड आहा हायवे ओल्ड गोवा वयता तो ताजे कुशीक जंय PM मोदीजींची फर्स्ट मिटींग जाल्ली गोंयान 2014 त्या ग्राउंडाचेर तेंच्यांनी पीच तयार केला आनी तांकां हांगासर येवन खेळचें पडटा। पणजे जिमखान्यार सुसज्ज असो सीजन बॉल क्रिकेट ग्राउंड आसा मात ताचें भाडें मायज आशिल्ल्यान सगळ्यांकूच परवडना। पणजेचो हो बांदोडकर ग्राउंड फुटबॉला खातीर फेमस आनी फुटबॉला खातीर फेमस म्हणजे सगळ्यो ज्यो मॅची म्हत्वाच्यो मॅची ज्यो पणजेन जाताल्यो फुटबॉलाच्यो त्यो हांगासर जाताल्यो ताका बरो तसो अरेंजमेंट आसलो पण 20 वर्सां जालीं ह्या ग्राउंडाचेर फुटबॉल मॅची जावना कारण तो हांगासर जे कंस्ट्रक्शन आसलें फुटबॉला खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलें तें मोडलें दुसरो एक ग्राउंड तयार करता म्हणून तेन्नाचे गव्हर्मेंटाचे विचार आसले पण फाटलीं 20 वर्सां तशें जालें ना। आतां आमी कांपाल परेड ग्राउंडाचेर आहात। हांगासर चडशी तुमी पयलें हांगासर फ्लॅग होस्टिंग जातालें स्टेट फंक्शन जे आसताले 19 डिसेंबर 26 जानेवारी तेजे फ्लॅग होस्टिंग ह्या ग्राउंडाचेर जातालें। तो ग्राउंड आतां फुटबॉल ग्राउंड केला। आतां तो ग्राउंड GFA मागता तांकां दितलो वा गव्हर्मेंट आपूण आपल्या कडेन दवरतलो कोण ऑपरेट करतलो हें मागीर गव्हर्मेंट डिसिजन घेता तेजेर कळटलें। सी आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता कंपिटिशन करपाक तिसवाडी तालुक्यान इज व्हेरी डिफिकल्ट। आमचो तालिगांव ग्राउंड आसा बट तो ताका ग्रास ना बट आतां आमी पळयता की परेड ग्राउंडार जो ग्राउंड जाता एक्चुली आमकां पर्रीकरान पयलें प्रॉमीस केल्लो GFA की तुमचो बांदोडकर ग्राउंड जो कला अकादमीच्या सायडीन आसा जेन्ना डिस्कार्ड केल्लो परेड ग्राउंड जेन्ना जातलो तो तुमकां दितले म्हणून फॉर GFA आनी आमी मागता गोवा गव्हर्मेंटाशी की पेमजिमकारांक जो तुम्ही ग्राउंड बांदता तो GFA दिवचो आनी तेजी बरी युटिलायजेशन जावचें आनी बरी कंपिटिशन जावन बरे तिसवाडी तालुक्यान बरे प्लेयर क्रिएट जावचे म्हणून। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळाऱ्यांक अलौकिक शिलकार प्रुडंटा खातीर। टुगेदर फॉर सांखळेची उमेदवार भाग्यश्री प्रवीण ब्लॅगन व्हिजन डॉक्युमेंट घेवन लोकां मुखार। वॉर्ड 9 तिचो प्रचार नेटान चल्ला। आयतारा काँग्रेसीची बिना नायक प्रचाराक बरोबर। वॉर्ड नंबर 9 सांखळेचो बाजारूय येता थंय CCTV ना पार्किंगाचे इशू आसात म्हूण बिना उलयली। भाग्यश्री जिखताच म्हूण दावो। आयच्या दिसाक म्हजो सेकंड राउंड कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हांव आतां मॅनिफेस्टो जे हांव कामां करतले लोकांची ते डॉक्युमेंट हांव घेवन लोकांचे दारार वता आनी म्हाका रिस्पॉन्स तरी आतां मेरेन बरो आसा आनी जे बी कामां आसतली सगळे व्यापारी आनी तेंचे संघटनाची सजेशन हांवें आयकलेली आसा। त्या भायर त्या प्रमाणे हांवें मॅनिफेस्टो तयार केला आनी त्या भायर जे बी आनी इश्यूज आसतले तेंचे ते एवरी 3 मंथ्स हांवें बरयल्ले आसा की नगरसभा आसतली म्हणून। जे बी इश्यूज आसतले ते म्हाजे फुड्यान मांडटले आनी हांव ट्राय करतले की म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनान हांव जिखले जाल्यार हांव सगळे तेंची कामां करतले। आनी शी इज यंग व्हेरी फ्रेश फेस व्हेरी डायनॅमीक एंड will work and answer to each and every problem of the people who are from this ward. Manifesto बरयल्लें आसा की हांगा ह्या बाजार मार्केट एरियात CCTV ना which is the very essential thing in any market कित्याक मार्केटातच सगळे प्रॉब्लेम जातात चडशे चोऱ्यो म्हणा कितें म्हणा। आनी दुसरे जे पार्किंग लॉट हो एक अ बिग प्रॉब्लेम दॅट एवरीवन फेस इन द मार्केट आनी तिने ही जबाबदारी घेतलेली आसा की जर ती निवडून आयली आनी आमकां खबर आसा ती निवडूनच येतली
आणि वॉर्ड नंबरचे 9चे सगळे लोक तिका निवडून हाडटले आणि ती हे जे प्रॉब्लेम आसा CCTV म्हणा किंवा पार्किंग लॉट म्हणा किंवा लहान भुरग्याक प्लेग्राउंड करपाची तयार आतलाच थंय एक नाला व्हाता तो पावसाच्या दिसा सगळे प्लेग्राउंड जे आसा ते उदकान भरता त्याची खोली वाडोवपाक कितलेशे अशे कामां आसतले जे ती करपाक सोदता. नंबर 9 खातीर तेणी जें कितें ह्या मॅनिफेस्टोचेर बरयलां ती सगळीं कामां ते करतले हे हांवूय तुमकां विश्वास दिता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.